पयलीं म्हणजे वेट रिडक्शन. हय खुबशे जाण वेट रिडक्शन बरोबर जायत जाल्यार तुका ओव्युलेशन परत रिझम्पशन जाता. अगेन दीस इज अ PCOS म्हणजे ओव्युलेशन डिफेक्टीव जाता भितर. आतां हाका ट्रिटमेंट दोन भशेन करूंक मेळटा. जर ताका एकूच भुरगें आसा म्हटलें ताणें, दुसरें भुरगें जर जाय जाल्यार एक भशेंतलो ट्रिटमेंट आसा जाका आमी ओव्युलेशन इंड्युसिंग एजंट दिता. म्हणजे तांती फॉर्म जावपाक एक्टीव मेडिसीन दिता आनी ते तांतींतल्यान भुरगें जावपाकूय हेल्प करता. जर ताका भुरगें नाका आसत जाल्यार अलॉंग वीथ वेट रिडक्शन म्हणजे पेस कमी करून वजन कमी करून घटोवन ताका वांगडा हॉर्मोन्स दिवचे पडटले. हॉर्मोन्सान कितें जातलें तुका PCOS म्हणजे कितें आसता, इट इज अ विशियस सायकल. ओव्युलेशन जायना, इस्ट्रोजन वाडटा, इस्ट्रोजन वाडलें की बेजीक प्रॉब्लेम हांगा LH-FSH रेशियो म्हणजे हे दोन द्रव्य आसता, दोन हॉर्मोन आसता, ताजो रेशियो ऑल्टर जाल्लो आसता. आमी जेन्ना हॉर्मोन एक्सोजेनसली म्हणजे भायल्यांतल्यान दिता टॅबलेट फॉर्मान तेन्ना तुका आमी सगळी हायपोथॅलेमो पिट्युटरी ओवेरियन एक्सीस मातशी बंद दवरता आनी एक 6 म्हयने दिले की तो पर्यंत तिणें वेट कमी करूंक जाय. जर वेट कमी करूंक ना जाल्यार परत तुका तशेंच जातलें. सो मागीर परत तुका ती एक्सीस फायर जातना सारकी नॉर्मल जावपाक शकता, प्रोवायडेड द अदर कंडिशन्स ऑर अदर प्रॉब्लेम्स असोसिएटेड विथ PCOS आर टेकन केअर ऑफ. म्हाका दिसता डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो, या मारिया फर्नांडीस उलयता. म्हजें चेडूं न्ही ताका 23 वर्सांचें आहा, आंकवारा शिकता ते. ताका न्ही मासीक पाळी 2 फावटी येता म्हयन्याक आनी खूब जाता, आंग म्हाका दुखता, फोडटा म्हणटा. आनी आजिलान दाखयला आनी डॉक्टर मिलिंदा ताणें ताका आनी वेट आहा ताका वेट मातशें मोठें आहा ते वेट देंवय सर डॉक्टरा. आनी एजमीन पिल्लां दिल्यान ताका एजमीन आनी ग्लेसिफेस दिला 500 मातशें म्हाका एक सांगा म्हणजे तुमी सांगला 15 दिसांनी कितले फावटी कितके दीस जाता ब्लिडींग कितले दीस जाता? 5-6 दीस जाता. परत आतां वेटीचोच प्रॉब्लेम आसा. वेरियंट म्हणजे PCOSचे खुबशे प्रकार आसता, भितरलो आसूंक शकता. अशें नक्की अशें ताची टिपिकल हिस्ट्री पयलीं पळय सांगिल्ली तशी ना. पूण कितें आसा तुका आतां ग्लायसिफेज दिला म्हणून हांव म्हणटा PCOS आसूंक जाता. ग्लायसिफेज इज टू टेक केअर ऑफ इन्सुलीन रेजिस्टन्स एक जालें. ते मोठे असल्यार ते पळोवचे पडटले आनी मागीर आंकवार आसा म्हणटकूच ताका हॉर्मोन्स दीन ते जाग्यार घालचे पडटले अलॉंग विथ ग्लायसिफेज किंवा मेटफॉर्मीन कंटिन्यू करचे पडटले तिका चड करून. पूण डॉक्टराचो सल्लो घेतलेलो बरो, सगळे जाग्यार घातलेले बरे, तपास करून केल्ले बरे म्हणजे दॅट वी आर शुअर दॅट दीस इज दीस एब्सोल्युटली. आणि नाल्यार कितें आमी कितें मिस जावपाक शकता. आणि दुसरें म्हणजे दीस रायट एज शी शुड गेट म्हणजे हेचे ही फुल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम जे जाता काजार जातले लग्न जातले आणि शी हॅज टू पुट फुडें मागीर आनी प्रॉब्लेम येवचे ना त्या खातीर. डॉक्टर म्हाका सांग एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो विचारात प्रश्न विचारात. डॉक्टर म्हाका न्ही पीरियड 6 दीस जाता, कितें प्रॉब्लेम जाता डॉक्टर? 6 दीस जाल्यार आनी खूब पांय आनी बँड पडटा डॉक्टर, पोटांनी दुखता. केन्नाच्यान अशें जाता? कितें डॉक्टर? अशें कितलो तेंप जालो अशें तुका पाळी 6 दीस येता कितलो तेंप जालो? म्हाका आतां 15 वर्सांच्यान चालू जाला डॉक्टर जावपाक. मागीर डेली म्हयन्याचे म्हयने जाता, मात त्रास जाता डॉक्टर आनी 6 दीस जाता. पयलीं पासूनच 6 दीस जाता? वर्सां 21. आतां आमी डिसमेनोरिया म्हणटा. खुबशे जाणांक अशी जाता. युजली तुका कितें जाता स्टार्टिंगेक जाता आनी मागीर हळू हळू कमी जाता. पूण थोड्या भुरग्यांक चली भुरग्यांक ही डिसमेनोरिया कंटिन्यू उरता. प्रेग्नन्सी एकदा गर्भधारणा धरली लग्न जालें की मागीर चडश्या जाणांची कमी जाता. सामकी सगळ्यांची कमी जाता अशें हांव म्हणिना, कित्याक भितर कितें आसा डिसमेनोरियाक फंक्शनल डिसमेनोरिया म्हणजे काय सगळे बरें आसतना जाता. म्हणजे सगळी जेनिटल सिस्टम आमी दाखयल्या ती सगळी बरी आसा तरी सुद्दां डिसमेनोरिया ताका आमी फंक्शनल म्हणटा. एकदा डिसमेनोरिया तुका एंडोमेट्रियोसिस बी असल्यारूय जावपाक शकता. ते कळून मागीर पूण ताका सद्या मेडिसीन दिन ती डिसमेनोरिया कंट्रोल करपाची सो दॅट शी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम दीस डिसमेनोरिया एट दीस गिवन टायम. बरोबर. म्हणजे एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही असे सफर जावपाक म्हणजे केन्ना कामाक वता स्कुलाक वता ना ते पोटान दुखता म्हणून घराक रावता. पयलीं जाणटे लोक कितें म्हणटाले की तशें दुखतात म्हणून, आतां तशें ना. आतां कन्सेप्ट चेंज. दुखता ते दुखूंक जायना न्ही, त्या खातीर डॉक्टर आसता आनी कितें तरी ट्रिटमेंट अवेलेबल आसता. आनी जो पर्यंत सायड इफेक्ट ताजे दॅट इज वाय द डॉक्टर प्लेज अ रोल. म्हणजे ते ट्रिटमेंट दितना तुका दुखूय कमी करूंक जाय आनी सायड इफेक्टूय कमी आसूंक जाय. डॉक्टर समज फुडलो कॉल आसा. हॅलो डॉक्टर म्हाका एक तुमकां क्वेश्चन विचारपाक आशिल्लो.
विचारात माझी मिसेसीक न्ही शी हॅज समथिंग कॉल्ड प्रॉब्लेम कॉल्ड प्रॉम. ओके, ते रप्चर जाता पळय ती मेम्ब्रेन. हॅलो, आणि ते प्रीमॅच्युअर मागीर भुरगे जाले मागीर. ओके, डिलिव्हरी जावन. ओके, सो आता कितें जाता काय म्हणल्यार ते तेन्ना प्रॉब्लेम जालो. शी गॉट इन्फेक्शन आणि द बेबी वॉज अराउंड 6.5 months जाल्लो तो. इट वॉज इन न्यूओनेट टायलेनॉल. So now the baby is okay. Now zale almost 2 years, but she is having a problem that she has low blood pressure. And the continuously like a lot low blood pressure असता तो. Every and she is feeling very fatigue बी अशें. आता ताणें प्रॉम पळय म्हटले ते हांवें सांगिल्ले ते शॉर्ट फॉर्म PROM म्हणजे प्री मॅच्युअर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. ताणें ताका प्रॉम घातलो वर्ड. सो त्या खातीर ताका प्री मॅच्युअर डिलिव्हर जाली. 2 वर्सां जाली. आमी हे डिस्कस केल्ले की आता विथ गुड निओनेटल केअर NICU केअर दीस बेबीज हॅव गॉट अ गुड चान्स ऑफ सर्वायवल. तशें त्या प्रमाणे ताजे बेबी सर्वायव जाले. आतां पळय ताका सिम्पटम जाता न्ही, दे आर नॉट अनलायकली. हांव नॉट म्हणिना कित्याक हांवें पेशंटाक पळोवंक ना, बट दे आर अनलायकली टू बी रिलेटेड टू दीस प्री मॅच्युअर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. आतां सादारणशे ताजे कॉन्वलसन्स म्हणजे प्रेग्नन्सी जावन मागीर विकनेस किंवा अनिमिया बिनिमिया इज ऑल्सो अ कंट्रिब्युटींग फॅक्टर टू दीस प्री मॅच्युअर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. ते पळोवचे पडटले, पूण चडशे करून ताका आनी हाका रिलेशन कमी आसतले. म्हणजे म्हाका दिसता ताणें एक बऱ्याचशा फिजिशियनाचो सल्लो घेतलेलो डॉक्टर. आणि दुसरें म्हणजे बाकीचे तुमचे जे पॅरामिटर्स म्हणजे स्पेशली म्हणजे कंप्लीट हिमोग्राम जाका म्हणटा किंवा ब्लड काउंट हे सगळे तुम्ही तयार करून दोतोराचो सल्लो घेतल्यार मातशें चड मोलादीक जातलें. म्हणजे डॉक्टर आमी इरेग्युलर इश्यू उलयताले आनी वी वर टॉकिंग अबाउट की व्हेरियंट्स कितें आसता. एक म्हणजे पाळी परत येता किंवा पाळी खूब दीस जाता किंवा पाळी आमी म्हटलें की नॉर्मल पाळी 28 दिसांनी येता. 3 दीस रक्तस्त्राव जाता ताजो, ताका नॉर्मल म्हणटा. टोटल फ्लो शूड बी अराउंड 80 ml. आतां कोण मेजर करूंक पण मोर ऑर लेस. जेन्ना हे खूब जाता दीस तितले तुरूंक किंवा दीस मातशे वाडूंक ताका आमी मेनोरेजिया म्हणटा. हाका थोडी कारणां आसता मेनोरेजियाक. फायब्रॉइड म्हणजे ते युट्रायन ट्युमर हांवें पळय बद्दल सांगिल्लें ते ताका लागून जावंक शकता, किंवा फंक्शनल डिस्टर्बन्सूय विथ द डिस्टर्बन्स इन द हायपोथॅलमो पिट्युटरी ओव्हेरियन एक्सीस आसता तेन्नाय तुका अशें जावपाक शकता. ताका मेनोरेजिया म्हणटा. जेन्ना पाळी तुका 28 दिसां ऐवजी 15 दिसांनी 20 दिसांनी येता ताका पॉलिमेनोरिया म्हणटा. खूब परत येता. हे प्रॉब्लेम आसता. थोड्यांक पाळी तुका एकूच दीस मातशें दाखयता म्हणजे तांचे हॉर्मोन बिल्डअप, एंडोमेट्रियम बिल्डअप म्हणजे लायनिंग युट्रसाची आसता ती बरोबर नासता. ताका आमी ऑलिगोमेनोरिया म्हणटा. थोड्यांक खूब तेंपानूय येता ताका लॉंग सायकल, ताकाय ऑलिगोमेनोरिया थोडे लोक म्हणटा. 2 पाळी मदीं एकदां पाळी येता, पाळी बंद जाता, मागीर एक 10 दिसांनी आफ्टर ब्लड फ्री इंटरवल परत रगत दिसूंक लागता. ताका आमी मेट्रोरेजिया म्हणटा. अशे खंयचेय पाळीचे प्रॉब्लेम जाले, मेनोरेजिया किंवा मेट्रोरेजिया किंवा कॉम्बिनेशनूय आसता ताचे मेनोमेट्रोरेजिया, गायनेकोलॉजिस्टाचो सल्लो घेवन पयलीं पळोवंक जाय की ताका कांय दुयेंस ना, म्हणजे पिशवीक कांय प्रॉब्लेम ना एस्टॅब्लिश, आनी मागीरूच तुवें कन्सिडर करूंक जाय. जेन्ना पळय कांय लागना हातीक किंवा कांय अल्ट्रासावंडार मेळना तेन्ना आमी ताका डिसफंक्शनल युट्रायन ब्लिडींग म्हणटा, ताका DOB म्हणटा. ताजो एसेन्शियल ट्रिटमेंट इज मेडिकल म्हणजे वखदांनी. आतां कितें फायब्रॉइड आसत कितें आसत ते पळयतकूच मागीर ते रूल आउट करतकूच ताका ते DUB अशें लेबल दिवंक जाता. डॉक्टर हांव मातसो इंटरप्ट करता. एक प्रश्न आयिल्लो आसा आमकां. हॅलो डॉक्टर. या आय एम रोमिला स्पीकिंग. या फ्रॉम पोंडा. येस डॉक्टर, माझ्या भयणीक न्ही ओवरियन सिस्ट आसा. हय. आनी तेजे दोनूय ओवरींग सिस्ट आसा. त्याची एज कितें आनी सायज या अराउंड 2.1 आसा आनी एक 2 आसा. हय. सो ताका कितें कन्सीव करपाक कितें प्रॉब्लेम जातले? वॉट इज हर म्हणजे ताची एज कितें आसा आनी ताका पयलींचे शी भुरगे इज 25 years old. पयलींचे भुरगे आसा? ना ना, अनमॅरीड. अच्छा, ओके. आतां पळय हे 2 सेंटीमीटर किंवा 2.5 सेंटीमीटर एनी सिस्ट विच इज लेस दॅन 5 सेंटीमिटरा सकयल ताका आमी सिस्ट ओवेरियन सिस्ट म्हणिना, ताका आमी सिस्टीक ओवरी म्हणटा. कित्याक दे आर फंक्शनल सिस्ट ऑफ द ओवरी. त्या खातीर आतां अशें इतल्या हाजे वयल्यान वी कॅन नॉट से आमी अशें कन्क्लुजन काडूंक जायना की ताका प्रॉब्लेम जातलें काय ना तें. एकदां लग्न जालें की मागीर कन्सेप्शन म्हणजे गर्भधारणा करपाची ट्राय करूंक जाय ताणें. जावंक ना जाल्यारूच मागीर फुडलो तपास करपाक जाय. बरोबर. पूण
हे फंक्शनल सिस्ट आसूंक शकता आनी कांय प्रॉब्लेम जायनासतना ताका भुरगें जावपाक शकता. म्हणजे ताणें दोनूच सिस्ट म्हटला, ल्हान आसतात, सामकेच ल्हान आसा. दे आर सिस्टीक ओवरीज नॉट फंक्शनल सिस्ट. आता ते कोणी 2 सेंटीमीटर मेजर केले ते मातशे डिफिकल्ट. डॉक्टर, एक अतिशय महत्वाचो प्रश्न की हे जे सगळे एड्रेस करता तेन्ना आमी अशें खुबशे फावटी पळयता की तुमकां म्हणजे अशें केन्ना केन्ना दिसून येता की प्रेग्नन्सी येवपाच्या वेळार आमी युजली म्हणटात न्ही की पिरियड मिस जालो आनी मागीर प्रेग्नन्सी आयली अशें आमी एक डायग्नोसीस आसता, जनरल लेमॅन्स. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द किट वीच वी आर टेस्टिंग. पण केन्ना केन्ना आमकां अशें दिसून येता थोडे फावटी थोडे मातशें अशें स्पॉटिंगशें जाता त्या वेळारशें, म्हणजे त्या म्हयन्यान अशें म्हणटा. कितें आसता हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे एक्झॅक्टली प्रेग्नन्सी हांगाच फॉर्म जाता, मागीर ती पिशवीन धरता. हांगा भितर एंडोमेट्रियम म्हणजे ताका आमी मागीर प्रेग्नन्सी एकदां धरली की ताका आमी डेसिडिया म्हणटा. ती भितर अशी धरता आनी मागीर ताच्या वयर येवन तो एंडोमेट्रियम बसता. सो मदीं मातशी एक पोटेन्शियल कॅविटी उरता. त्या खातीर तुका म्हयन्याची पाळ येवपाची आसता तेन्ना थोड्यांक तुका हांगाच्यान थोडो मातसो 1-2 ड्रॉप रक्ताचे दिसूंक शकता, वीच इज नॉर्मल. ताका आमी प्लासेंटल सायन म्हणटा. पूण केन्नाय प्रेग्नन्सी धरून ब्लिडींग जाली जाल्यार पेशंट इज इन नो पोजिशन टू से दिस इज नॉर्मल. म्हणजे पेशंटान आपणें कन्क्लुजन काडूंक जायना की हें नॉर्मल म्हणून. खंयचीय ब्लिडींग प्रेग्नन्सीन आयल्यार डॉक्टर आनी डॉक्टर सांगूंक शकता की हें नॉर्मल की एबनॉर्मल ते. एब्सोल्युटली. म्हणजे खूप फावटी पेशंटांचो गैरसमज आसता, खूब जाण आसता ना आमी आतां जर हांगा सांगलें की हें नॉर्मल म्हणून करेक्ट तांकां दिसतलें सगळें ब्लिडींग नॉर्मल. तशें न्ही तें. एब्सोल्युटली. इट इज द डॉक्टर हू डिसायड्स दॅट दिस इज नॉर्मल एंड दॅट इज नॉट नॉर्मल. म्हाका सांगात डॉक्टर, ह्या आयच्या ह्या कार्यावळीच्या निमतान म्हाका दिसता गर्भधारणे विशीं किंवा मासीक पाळीच्या संदर्भातले वेगवेगळे पैलू जे आसा, म्हणजे डिफरंट एस्पेक्ट, लायक जशें तुमी सांगलें की परतून पळी येवप किंवा आनी हाच्या पलीकडे तुमकां कितें ऍड करपाचें आसा जाल्यार तुमी थोडक्यान सांगात, कारण कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. पळय आतां वंदत्व म्हणजे इनफर्टिलिटी ताका खुबशे कारणां आसता. एक म्हणजे युट्रायन फॅक्टर म्हणजे पिशवीचे दोश, दुसरे म्हणजे ओवेरियन फॅक्टर. आतां आमी डिस्कस केला ते चडशे युट्रायन फॅक्टर आनी पिशवीचे दोश आनी ओवेरियन फॅक्टर. ताच्या भायर हो मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे ट्यूब आसता, फॅलोपियन ट्यूब, ताका आमी ट्यूबल फॅक्टर म्हणटा. तातूंत इन्फेक्शन जालें जाल्यार ट्यूब हे ब्लॉक जावपाक शकता, वीच इज अ मेजर थिंग अँड वीच इज डिफिकल्ट टू टॅकल. म्हणजे डिफिकल्ट कित्याक ट्यूबलाचो भितरलो लुमन पळय आसता न्ही तो एकदम बारीक आसता, त्या खातीर ट्यूबल फॅक्टर आसता. मागीर ताका दुसरो सर्वायकल फॅक्टर आसता, हे बायल मनशाच्या हितून आसता. दादल्याच्या हितून तुका मेल फॅक्टर म्हणटा. आनी तरी आसतना हे सगळे पळोवन सुद्दां एक फाटी आमकां कांय फॅक्टर मेळना तेन्ना ताका आमी इडिओपॅथीक इनफर्टिलिटी अशें म्हणटा, वीच इज डिफिकल्ट टू ट्रीट. थँक्यू डॉक्टर. ह्या आयच्या कार्यावळीच्या निमतान तुमी बरीचशी माहिती लोकां मेरेन पावोवपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न केलो. आमकां दिसता की लोकांक ही माहिती मुजरत मोलादीक ठरतली. येता त्या कार्यावळीन म्हणजे फुडल्या बुधवारा आमचे बरोबर आसतले प्रोफेसर अँड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी डॉक्टर दिलीप आमोणकर, सर्जन आसतले. तेन्ना ह्या संदर्भातले सर्जरीच्या संदर्भात तुमचे प्रश्न तयार दवरात आनी फुडली कार्यावळ जी आसा आमकां निरोप दियात. परतून एकदां सगळ्यांक काळजांसान देव बरें करूं.